वेलिंग वाठारांतल्यान जायांच्या मल्याक कोणे अज्ञान मनशान उजो घालून मळे लासपाची घडणूक फाटल्या 15 दिसां पयलीं घडिल्ली। ह्या प्रकरणा वयल्यान आयतारा वेलिंग प्रियोळ कुंकळेची ग्रामसभा तापली। हे विशीं खोलायेन चवकशी करून गुन्यांवकाराचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार जायो रोवपी थळाव्या लोकांनी केल्या। हे शिवाय कोयर तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बार्राक परवाने दिवपाच्या विशया वयल्यान ही ग्रामसभा तापली। बरोबर 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 हांव फक्त आमच्या पब्लिकेच्या रायट आसा काय ना लोक कित्याक मारले ताच्या स्पश्टीकरण आनी तुमकां दिता तेजे वेळार तुमकां मेळटलें। फक्त 2 मिनटां दाखयल्यान हांव सगळ्या लोकांकडे रिक्वेस्ट करता म्हाका फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया। फक्त 2 मिनटां उलोवपाक दिया। फक्त 2 मिनटां लोक कित्याक मारले तेजें स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदता। लोक कित्याक मारले हेजें स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदता। फक्त म्हाका 2 मिनटां उलोवपाक दिया। तुमी कसले हेजेर भरोसो दवरता? हांव लोकांचो सन्मान करता। जें डिसिजन जातलें तेजो हांव सन्मान करतलो। म्हाका फक्त काम करपाचें आसा तें हांव खंयच्याच हेचेर पदाचेर रावनासतना तुका करूंक शकता। हेजो तुमी म्हाका विचार करपाक जाय। आमी तेंच्या बरोबर लोकांच्या शेतांनी कुळागरांनी आमचो टायम वेस्ट दवरले आसा। हें सगळें काम स्टार्ट जातलें कित्याक तुमी चेंज जालो ना?